समिस्तांक येवकार. आज अतिशा सुर्लेकर छंद क्रिएशन तुमच्या मुखार घेवन येता फळांची नांवां. फळांची नांवां हातून इंग्लीश आनी फळांचे कोंकणी नांव तुमकां शिकपाक मेळटलें. काजू म्हळ्यार इंग्लिशीन ह्या फळाक कॅज्यू म्हणटात. काजू ह्या फळाक इंग्लिशीन कॅज्यू म्हणटात. पेर म्हळ्यार गुवावा. कोंकणीन ह्या फळाचें नांव पेर आनी इंग्लिशीन ताका गुवावा म्हणटात. तोरींग. तोरींग ह्या फळाक इंग्लिशीन ग्रेप फ्रूट वा पोमेलो म्हणटात. तोरींग ह्या फळाक इंग्लिशीन ग्रेप फ्रूट वा पोमेलो म्हणटात. डाळींब. डाळींब ह्या फळाक इंग्लिशीन पोमोग्रेनेट म्हणटात. डाळींब ह्या फळाक पोमोग्रेनेट अशें म्हणटात. चित्रांत दिसपी ह्या फळाक बोर म्हणटात. सिंग्युलर म्हळ्यार एक वचन बोर आनी भोववचन म्हणूंक गेल्यार ताका बोरां म्हणटात आनी इंग्लिशीन ताका जुजुबे अशें म्हणटात. बोर, जुजुबे. मुखार चित्र दिसता तें स्ट्रॉबेरी. इंग्लिशीन ताचो उच्चार स्ट्रॉबेरी तशें कोंकणीन तांकां स्ट्रॉबेरीज अशें म्हणटात. मुखार आमकां चित्रांत दिसता तो पणस. इंग्लिशीन पणसाक आमी जॅक फ्रूट म्हणटात. पणस हो कोंकणी शब्द आनी जॅक फ्रूट हो इंग्लीश शब्द जो आमी ह्या फळा खातीर उच्चारतात. मुखार चित्र आसा त्या फळाचें नांव चिकू. इंग्लिशीनूय ताका चिकू अशें म्हणटात. हें जें चित्र दिसता त्या फळाचें कोंकणी नांव आंबो आनी इंग्लिशीन ताका आमी मँगो अशें म्हणटात. आंबो आनी इंग्लीश नांव ताचें मँगो. हें जें चित्र दिसता तो तोरनो आंबो जाका आमी तोर अशें म्हणटात. एक आसल्यार तोर आनी खूब आसल्यार ताका तोरां अशें म्हणटात. इंग्लिशीन हाका आमी रॉ मँगो अशें उच्चारतात. संत्र हें जें फळ आसा ताका आमी कोंकणीन संत्र म्हणटात आनी इंग्लिशीन ऑरेंज. संत्र हो कोंकणी शब्द फळाचो आनी ऑरेंज हें इंग्लीश उतर. मुखार जें चित्र दिसता त्या फळाक आमी कोंकणीन पोपाय अशें म्हणटात आनी इंग्लिशीन पपाया. पोपाय आनी इंग्लीश शब्द ताजो पपाया. हें जें फळ आसा ताका आमी द्राक्षां अशें कोंकणीन म्हणटात आनी इंग्लिशीन ताका ग्रेप्स अशें म्हणटात. द्राक्षां, ग्रेप्स. मुखार तांबडें गुलगुलीत दिसपी हें फळ म्हळ्यार कोंकणीन ताका आमी आपोल वा सफरचंद अशें म्हणटात आनी इंग्लिशीन ताका ॲपल अशें म्हण आमी वळखतात. मागीर येता हळवेंच हें फळ जाका आमी मोसंबी अशें कोंकणीन म्हणटात आनी इंग्लिशीन स्वीट लायम. मोसंबी, स्वीट लायम. मुखार ज्या चित्रांत आमकां फेणो दिसता फळाचो ताका आमी केळीं अशें म्हणटात. भोववचनी शब्द केळीं आनी एक वचनीन
ताका आमी केळें अशें म्हणटात आनी ह्या फळाचो इंग्लीश शब्द आसा बनाना, केळीं बनाना. काळी हें जें फळ दिसता ताका आमी कोंकणीन काळींग आनी इंग्लिशीन वॉटरमेलन अशें म्हणटात. आतां स्क्रिनीर जें फळ तुमकां दिसता ताका आमी आतेर अशें कोंकणीन म्हणटात आनी इंग्लिशीन कस्टर्ड ॲपल. आतेर कोंकणीन आनी इंग्लिशीन कस्टर्ड ॲपल अशें म्हणटात. परत हें जें तांबडेंच तुमकां फळ दिसता ताका आमी कोंकणीन सीताफळ वा रामफळ अशें म्हणटात आनी इंग्लिशीन रेड कस्टर्ड ॲपल, वायल्ड स्वीट सॉप वा बुलॉक्स हार्ट अशें ह्या फळाक म्हणटात. मुखार जें चित्र आमकां दिसता तें रानफळ जाका काण्णां अशें आमी कोंकणीन म्हणटात आनी इंग्लिशीन कोरिंडा वा नेटाल प्लम अशें म्हणटात. काळ्या कोळशावरी दिसपी हें फळ ताका आमी कोंकणीन जांबळां अशें म्हणटात आनी इंग्लिशीन जामून वा जावा प्लम अशें म्हूण वळखतात. गुलाबी रंगाचें हें फळ ह्या फळाक जाम अशें म्हणटात आनी इंग्लिशीन वॉटर ॲपल वा रोज ॲपल अशें म्हूण वळखतात. हें जें चित्र तुमकां स्क्रिनीर दिसता ताका आमी अननस अशें कोंकणीन म्हणटात आनी ताचें इंग्लीश नांव पायनएप्पल. अननस आनी ताचो इंग्लीश शब्द पायनएप्पल. मुखार हें जें चित्र तुमकां दिसता त्या चित्रान जीं फळां आसा तांकां आमी आवाळो अशें कोंकणीन म्हणटात आनी इंग्लिशीन गूजबेरी ह्या शब्दाचो वापर करतात. एकवचनी ह्या फळाचें नांव आवाळो जाल्यार खूब आसल्यार म्हळ्यार भोववचनी ह्या फळाक आमी आवाळे अशें म्हणटात. हें जें फळ परत चित्रान दिसता त्या फळांक आमी राज आवाळे अशें म्हणटात कोंकणीन आनी ताचें इंग्लीश नांव आसा स्टार गूजबेरी. राज आवाळ्यांक इंग्लिशीन आमी स्टार गूजबेरी अशें म्हूण वळखतात. मुखार दिसपी ह्या चित्रान जीं फळां दिसता तुमकां ताका आमी बिमल अशें कोंकणीन म्हणटात एकवचनी आनी भोववचनीन आमी ताका बिमलां अशें म्हणटात. मुखावेल्या चित्रान जी तुमकां ल्हानशीं काळीं पांचवीं फळां दिसता ताका आमी कोंकणीन कणेरां म्हणटात आनी इंग्लिशीन ताका जॅकल जुजुबे वा वायल्ड जुजुबे अशें म्हणटात. कोंकणीन ह्या फळांक कणेरां अशें म्हणटात आनी इंग्लिशीन जॅकल जुजुबे वा वायल्ड जुजुबे अशें म्हणटात. ह्या चित्रान जीं फळां बारीक बारीक धवी फळां जीं दिसता तांकां आमी कोंकणीन चुन्नां अशें म्हणटात आनी इंग्लिशीन झिझिबस रगोसा ऑ जुन्ना बेरी. पांचवी गुलगुलीत दिसपी हीं फळां हांकां आमी कोंकणीन चिरपुटां अशें म्हणटात आनी इंग्लिशीन वायल्ड गूज बेरी. मुखार दिसपी ह्या चित्रान परत पांचवें चित्र तुमकां दिसता पांचव्या फळाचें. गोल गुलगुलीत हें पांचवें फळ हाका आमी बेल फळ अशें कोंकणीन म्हणटा वा केन्ना केन्ना बेलाचें फळ अशें म्हणटात. तशेंच ताका इंग्लिशीन वूड ॲपल म्हूण वळखतात. तुमकां हो व्हिडिओ आवडला आसतलो अशी हांव आस्त बाळगितां. देव बरें करूं.